कुंकळे आयडीसी वाठारात हिस्पा भायर प्रदूषण जावपाक लागला। या कंपनीत काम करपी लेबर हांगा रावतात। वाठाराचे इन्स्पेक्शन जावन तांकां थंयच्यान काडपाची ऑर्डर येवन लेगीत ती चालीक लागिल्ली दिसना। साबार फावटी सरकाराच्या कानार घालून लेगीत सरकार कांयच उपाय काडना, फकत आश्वासनां दिता। हो विषय विधानसभेत लेगीत मांडलो, पूण मुख्यमंत्र्यान भिवपाची गरज ना म्हणत विषय फाफुडलो, अशें कुंकळेचो समाज वावुरपी तरणाटो शंतनू देसाय सांगता। पळयात पुराय बातमी। कुंकळेची इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रदूषण करपी धुंवर हवेत सोडटा। कुंकळेच्या बायला भुरग्यांक ह्या प्रदूषणाक लागून कॅन्सर जावपाक लागला। हे इंडस्ट्रीचो कुंकळकारांक आण्याचो सुद्धा फायदो ना। सरकारा कडेन कागाळ केल्यार सरकार लक्ष घालिना, पूण आमचो आमदार युरी आलेमांव आनी आमी तरणाटे सक्षम आसात हे प्रदूषण बंद करपाक, अशें शंतनू देसायान सांगले। आयकात। पण हांव एक सांगपाक सोदतां, आज आमचो आमदार आमचे बरोबर सक्षम आसा हो इश्यू आमचे बरोबर घेवन इनलिगॅलिटीज ताजो एक ठाम मत आसा की कुंकळ्यान आपूण पोल्युशन बंद करतलो आनी आमचेंय ठाम मत आसा आमी हे स्मोक प्रोडक्शन बंद करतले। दोन गजाली कित्याक, एक म्हणल्यार रमेश बाब तुका सांगता हांव, कुंकळेक म्हाज्या हिशोबान CSR फंडाचे अंडर एक 40 ते 50 कोटी ह्या आख्या इंडस्ट्रीन जनरेट करपाक जाय। 40 to 50 crores हे आज हे खंय यूज करता ते म्हाका कुंकळ्याक एकूय कडेन तरी दिसना। कोट्यांचें काम सोड, लाखाचेंय दिश्टी पडना। दुसरें, आमची एक भुरग्याक हांगा जॉब ना म्हणल्यार दीस इंडस्ट्री इज नॉट अ बून ऑर बॅन म्हणपाचें कांयच ना। हो आमकां एकूय आण्याचो फायदो ना, हे फक्त कुंकळकारांक खावपाची खबर। आनी वयल्यान पोल्युशनाक केसीस अशी वाडटली। फुडली 10 वर्सां हांव विश्वजीत राण्याक कितलीदां ट्विटराचेर इंटिमेट केलें की बाबा हे नोटीस घे। आमी कितें करता, ग्लोबल पोल्युशन देंवोवपाक कोट्यांनी पयसो मोडटा। US 200 मिलियन 300 बिलियन मोडटा। गोंयांक व्हडली व्हडली मिटींग जाता 5 स्टारान की पोल्युशन कमी करया, पूण हे पोल्युशन हे आमकां कुंकळकारांक फुडली 10 ते 15 वर्सां खान काबार करतले। आतां लोक कितले बर्न जावन आसा तुमगेलो लोक म्हणल्यार हांव म्हाका सांगपाक दुर्दैवी दिसता, कित्याक आमची मन खूब बारीक जाता हेजेर उलयतना। आमचे यंग तरणाटे जे 22-25 वर्सांचे पोल्युशनान कॅन्सर जावन मेल्ले आसा। कॅन्सर मेजर खंयची जाता आमच्या कुंकळ्यांक, स्कीन कॅन्सर जाता आनी ब्लड कॅन्सर जाता। ही दोनूच मेन कॉज आसा जी कुंकळ्यांक कॅन्सर वाडपाक लागला। लास्ट टायम आमगेलो कुंकळेचो आमदार युरी आलेमांव, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, तेणी एक बोवाळ केलो आनी बोवाळ करतरे एक जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हणून जालें। जॉयंट इन्स्पेक्शनाक MD ऑफ IDC कॉर्पोरेशन अभिषेक कोण तरी आनी लेबर कमिशनर आयले। तेणी सगळ्यो इंडस्ट्रीज पळयल्यो आनी एक रिमार्क मारलो की हेतून लेबर रावता म्हणून भितर। लेबर रावता म्हणटकीर आनीक विदीन 15 days तुमी त्या लेबरांक वेकेट करचो म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली। पूण आज आमी जर पळयता जाल्यार म्हाका ती ऑर्डर खंयच अंमलबजावणी तेजी केल्लीशी दिसना, कळ्ळें तुका। मागीर असेंब्लीन हो टॉपिक बरोच गाजलो। आमदारान तो सम फ्लोर ऑफ द हावस ह्या इंडस्ट्रीक कितें इल घटा युरी आलेमांवान सामकें तांकां दाखयलें। तेन्ना ताका CMान साम खडेगाज आश्वासन दिल्लें की ह्या इंडस्ट्रीन आपूण लोक रावपाक दिवपाना, आपूण तोडगो काडटलो। दुसरें म्हणल्यार जें कितें इनलिगॅलिटीज घडटा त्यो बंद करतलो म्हणून। तेन्ना IDC चेअरमॅनानूय सांगलें दीस इज इंडस्ट्री अँड नॉट फॉर अ ह्युमन हें म्हणून। कितें जालें जाणा, आमगेले हांगा कुंकळे पळय जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आयिल्ली आसा, ही इंडस्ट्रियल इस्टेटीक स्टार्टिंगाक आमकां सांगिल्लें की हांगा जॉब बी मेळटले म्हणून। पूण जॉबाचे सोडत आमचे जर आमकां जर कितें जर मेळ्ळें जर जाल्यार फक्त ते पोल्युशन मेळिल्लें आसा आनी दुसरें कांयच मेळ्ळें ना आमकां। सरकाराची एक हालींची न्यू पॉलिसी अशी आसा की सरकार म्हणटा की ह्यो पळय ज्यो डिझल किंवा पेट्रोलाचेर चलणाऱ्यो गाडयो आसात, ह्यो गाडयो 15 वर्सां नंतर लोक ते हातूंत स्क्रॅपाक काडटले, कित्याक त्यो पोल्युशन करतात। ठीक आसा, गाडयो पोल्युशन करतात तातूंत प्रश्न ना व्हडलो, पूण आमकां कुंकळकाराक एक मोठो त्रासदायक ठरता तो आमकां ह्यो कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा। सरकारा कडेन म्हाका दिसता कितली एजिटेशन केली आमी, हांगा कितली एजिटेशन केली लोकांनी, इन्क्लूड आमगे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन सुद्धा स्वता आमी गेल्ले आसात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।